तुमकां सर्वांक ह्या शुक्राराच्या पवित्र आराधनाक तुमकां समेस्तांक आमी स्वागत करता. आयच्या दिसा आमी देवाक आराधना करता आसतना आमच्या फिरगस कुटुंबा खातीर विशेश तरान आज आमी मागया. आमच्या भुरग्यां खातीर, आमच्या युवजनां खातीर विशेष तरान मागया. ह्या सक्रामेंतांत उंड्याच्या रुपाकाल आमच्या मुखार हजरच्या जेजूक आमी दिंबेर पडोवन नमस्कार आमी करया. आमचें सगळें जिवीत आमच्या कुटुंबां समर्पण करता ह्या वेदीचेर. आज ह्या वर्कडे फिरगजेंतल्या जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पिल्ल्या फिरगजेंत हर एका कुटुंबा खातीर आज आमी मागया. ओवर तो दीस आज आमी मागण्यांत कसया आनी प्रत्येक जावन आराधनाच्या वेळार आमच्या सौर गरजां खातीर मागया आनी कुटुंबा खातीर सौर लग्न जिवितांत एकवटलेल्या हर एकल्या खातीर, भुरग्यां खातीर, युवजनां खातीर, धर्मेकां खातीर, सर्वां खातीर मागोवंक आमी फुडें सरया आनी जेजूक आराधना आमी करया. संसारी सफलता तुझे चरणी, मान आणि महिमा आराधना तुका सौम्या. वेळा काळापूर्वी देवा समय आसलो तो शब्द देवपण ताचे लिपोवन दवर मनशाची कूड घेवन ह्या संवसाराक आयलो. म्हाका आनी तुका सडवण दिवं, म्हाका आनी तुज्या गरजांनी हर एका गरजांनी तो आमकां पावोवंक ह्या उड्याचें रूप घेवन आज ह्या सक्रामेंतांत म्हजे मुखार आनी तुजे मुखार तो आसा. ताका आमी आराधना करया. आमचे सगळे गरजो, आमचे कितें विनवणी आसात ते सगळे ह्या वेदी मुखार भेटोवन दिवन सम्याक आमी आराधना करया. ताणें केल्ल्या सर उपकारांक ताका आमी अर्गां दिवया. काळापूर्वी देवा सोबे आसलो, देवण तुझे लिपो मनशाक घेवन आयलो. माता माते सांडून आमचे जातीन जियेलो. यारवी मोन शाक्तवे सांगात तुझो भोगच्या सदा दिलो. मान आणि महिमा आराधना तुका सौम्या. जिविताच्यो हर एक घडयो आमच्यो देवा संस्कार आसात. आमचें जिवीत कितें की म्हणून देव बरें करचना आनी आमच्या सडवणे खातीर धाडलेलो ताच्या पुताक संवसारी आमचें जिवीत नवें करूंक आमकां सर बांदपाचो ताण सुळका दिवंक जिविताच्या वाटेन आमकां चलोवंक सासणीक जिवीत आमकां दिवंक म्हणून तो ह्या संवसारी आयिल्लो. आज ह्या उंडेच्या रुपाकाल आमच्या मुखार हजर आसतना ताका आमी मान करया, ताका आमी गौरव दिवया आनी निमान जेवणार ताणें घडलो तो साखरबीस आज आमी आचरण करता आसतना ह्या देवाक आमचें समर्पण आमी करया. निमाण्याच्या जेवणा
निसर्गी संसारी सर्वता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधना तुका सम्या हालेलुया 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 महिमा तुका जेसु गुलाब तुका जेसु वंदन तुका जेसु वैभव तुका जेसु हरदान तुका जेसु नमन तुका जेसु प्रणाम तुका जेसु अगळ सिद्धाम तुका जय जय तुका जेसु उज्जान तुका जय सिलाम जेसु हालेलुया 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 हे रबरे कलबरे तुका हालेलुया गान तुका जेसु महिमा तुका जेसु अगळ तुका जेसु वंदन तुका जेसु वैभव तुका जेसु हरदान तुका जेसु हालेलुया 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 सक्कड आमी उबे रावया देवाची महिमा आमी गावया कित्याक सर्वेस्पोर देव आपल्या पुता मारिफात आमची सडवण करूंक ह्या संवसाराक आयिल्लो आज ह्या उंड्याच्या रुपाकाल आमच्या मुखार हजर आसा देखून आमी ताची स्तुती करी आमकां येदोळ मुसर केल्ल्या सौर उपकारां स्वामी उगडा सारया सगळे दीस आनी रात म्हणले बरी आमच्या संगता रावून आमकां राखून येयला सांबाळला बरी भलायकी दिल्या मदीं समाधान दिल्या काळजान संतोष दिला आनी प्रत्येक जावन हे वर्ते शुक्राचो दीस जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पणलो दीस आज आराधनाक आमी येता आनी धांवून आमी येता आमकां कितें तरी सुम्यात जावन जायजें खंडीत जावन आमकां बरेंपण जायजें आमकां आशिर्वादां जायजें आमची कुटुंबां बरीं जायजें तर आज एक उद्देश दवरून आज आमी आयल्या जाल्यार आमी देवाची स्तुती करया देवाक मेहरगां दिवया देवाची महिमा आमी वाक्यान या कित्याक किर्तनाच्या ग्रंथान आमकां सुमयान सांगलेलीं उतरां अशीं आसात देखून आमी सदांच देवाक दिनवासी जायजें कित्याक सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना आमच्या उजव्या हात उबारून आमी सांगया सर्वेस्पर म्हजो गवळी सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना कांयच म्हाका उणें ना पांचव्या सर्वाच्या मैदानाचेर पांचव्या सर्वाच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता विशेव घेवंक तो म्हाका शांत उदका लागीं शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता तो म्हाका व्हरता म्हज्या आत्म्याक म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता नवो जीव दिता आपल्या नांवा खातीर आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीच्या वाटेन चलयता तो म्हाका नितीच्या वाटेन चलयता म्हज्या सगळ्या जिवितांत म्हज्या सगळ्या जिवितांत दया आनी मोग दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगत दितली म्हाका खरेंच सांगात दितली सर्वेच्या घरांत सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काळ रावतलो हांव सदां काळ रावतलो आमेन 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 देखून जेजून आमकां सुटका दिल्या जेजून आमकां नवें जिवीत दिला देखून ताची आमी स्तुती करया ताका आमी अर्घां दिवया ताची महिमा आमी गावया जेजून आमकां सुटका दिल्या म्हणून सांगत आमी ही बरें करून गावन सुमयाक आमी हरसिया सुमयाक आमी स्तुती करया आमी अर्घां पाठवया ताळयो भेटून सगळीं संतोशान जेजून आमकां सुटका दिल्या जेजून आमकां सुटका दिल्या आज जेजून आमकां सुटका दिल्या हालेलुया गाऊन संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया हालेलुया गाऊन संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया
भेटून तुझं कमी महिमा देऊया हालेलुया गाऊ संतोषान कार्य भेटून तुझं कमी महिमा देऊया हालेलुया आमेन हालेलुया 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 दैवान तुझे महिमा महिमा तुझे सगळं तुझे वंदन तुझे वैभव तुझे अरदान तुझे नमान तुझे प्रणाम तुझे बलिष्ठा जय जय तुझे बजाना तुझे अर्चिला जाओ हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आम्ही गायले जेजून तोंडार आसो दिल्यात म्हणा न्ही पूण एकल्याच्या तोंडार आसो मात्र दिसूंक वचना मायाक जाल्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. आमच्या उजव्याक आनी दाव्याक आसल्याक एक प्रेज द लॉर्ड म्हणया या सेकंड दिया एक आसो दिया बरें कर ओके तोंडार इल्लेशें आसो समजी इल्लेशें तरी बरेंपण ओके प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. देव ही संतोष पावता आमी एकामेका आसून एकामेका विश केल्यार पळय आर्टिफिशियल न्ही काळजांत जावन हेजें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आर्टिफिशियल असं असल्यार कांय ना देवाकी कळटा न्ही काळजांत जावन आयल्यार बारी बरें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवाक आमी अर्घां दिवचें कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर सांगता जर किर्तनाचो ग्रंथ तुमी वाचता जाल्यार 103 अध्यायांत थंय आमकां 100 आशिर्वादां दवरल्यान देवान स्तुती करतना 100 आशिर्वादां आमकां दिल्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 103 किर्तनांत आमकां सांगता पयले आशिर्वाद सगळे तुजे अपराध बक्षिता प्रेज द लॉर्ड देवाची स्तुती करतना सगळे आमचे अपराध बक्षिता दुसरें सर्व तुज्यो पिडा पयस करता मस्त पिडा आशिल्ला गूण जाता देवाची स्तुती करतना सक्रामिता मुखार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कित्याक देवाची स्तुती करतना देवाची गूण करची सकत त्या सक्रामितांत वळता आनी मस्त जाणांक गूण करता आपडटा सुटका दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी तुजो जीव फोंडांतलो निवारता फोंड म्हळ्यार तुजो जीव हेमकोंडाच्या खेस्तींतलो तुका निवारता देवाची स्तुती केल्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी चवथें तुज्या माथ्यार मोग आसो आनी काकुळतीचो मुकुट घालता तुज्या माथ्यार मोग आसो आनी काकुळतीचो मुकुट घालता देवाची स्तुती केल्यार जायते शिक्षा सयत आमची माफी करता देव देव मोगान आमकां पळयता आनी म्हणटा दुसरें तुजी जीनभर आपल्या देण्याने तो तुका ददोशी करता पंचवे आशिर्वाद देव आमकां आपल्या देण्याने तो तुमकां ददोशी करता आनी सवय गरुडाच्या तरणाटपणा बरी तुमचें तरणाटपण नवसरतलें म्हळ्यार आमी प्रायवंत जाल्यार भितर तावन आमकां देव तरणाटपण दितलो देवाची स्तुती करूंक देवाक अर्घां दिवं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून ही 100 आशिर्वादां एक मिसाचें बलिदान तुमी भेटयतात जाल्यार तातूंत 100 आशिर्वादां आसात आनी तशेंच प्रेज आनी वर्शीप करता जाल्यार तातूंय देवाची 100 आशिर्वादां मेळटात दर एका शुक्रार तुमी मागण्याक आयल्यार आमकां एक 12 आशिर्वादां आमी झोन काणयेन वशेत पूण आमचें काळीज मन आमकां नितळ जायचें पवित्र जायचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एक वर्त अवकाश आमकां शुक्राराच्या सांगता म्हळ्यार देवाची स्तुती करची देवाक अर्घां दिवचें सगळ्या एका हप्त्यांत एक वर आमी देवा मुखार करचोचें या 1.5 वर आमी देवा मुखार करचोचें हे वर्तें एक भाग जावन आसा म्हजें आनी तुजें देखून जाता तितल्या लोकांनी ह्या शुक्राराच्या भक्तीपणाक हेचें आराधना केचें हें खंयचें सादा भक्ताचें भक्तीपण न्ही खंयचें नव्यांनी जेजूक आराधना करचें केदे वर्तें भाग तें जावन आसा आमकां देखून आमी देवाक अर्घां दिवया देवाची स्तुती करया आनी देवाक आमी महिमा दिया दोनी हात आमच्या वयर बारया आनी 100 आशिर्वाद आज प्रेज नशिबा वेळार देवान आमकां जोन दिवच्या खातीर आमी मागया हालेलुया 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 बरे खला बरे छत्तर बरे बरे हालेलुया 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 खाली भेटून
ಕೊಂಡಾಡು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ನನ್ಮನವೇ ಕೊಂಡಾಡು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಉಪಕಾರವ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯದಿರು ಯೆಹೋವನ ಉಪಕಾರವ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯದಿರು ನನ್ಮನವೇ ಕೊಂಡಾಡು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ನನ್ಮನವೇ ಕೊಂಡಾಡು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಪಾಪವ ಕ್ಷಮಿಸಿದನು ರೋಗವ ನೀಗಿಸಿದನು ಪಾಪವ ಕ್ಷಮಿಸಿದನು ರೋಗವ ನೀಗಿಸಿದನು ಪಾತಾಳದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು ಜೀವವ ಉಳಿಸಿದನು ಪಾತಾಳದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು ಜೀವವ ಉಳಿಸಿದನು ಯೆಹೋವನ ಉಪಕಾರವ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯದಿರು ಯೆಹೋವನ ಉಪಕಾರವ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯದಿರು ನನ್ಮನವೇ ಕೊಂಡಾಡು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ನನ್ಮನವೇ ಕೊಂಡಾಡು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ या सांड आमचे नाही घालतलो शेवट त्याच्यानी आणि आमकां दवरता ಪ್ರೀತಿ ಕೃಪೆಗಳೆಂಬ ಕಿರೀಟದಿ ಶೃಂಗರಿಸುವ ಪ್ರೀತಿ ಕೃಪೆಗಳೆಂಬ ಕಿರೀಟದಿ ಶೃಂಗರಿಸುವ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವರಗಳಿಂದ ನನ್ನಾಸೆ ಪೂರೈಸುವ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವರಗಳಿಂದ ನನ್ನಾಸೆ ಪೂರೈಸುವ ಯೆಹೋವನ ಉಪಕಾರವ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯದಿರು तुझ्या मनात ಯೆಹೋವನ ಉಪಕಾರವ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯದಿರು ನನ್ಮನವೇ ಕೊಂಡಾಡು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ನನ್ಮನವೇ ಕೊಂಡಾಡು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ही जागा इल्ल्या तरणाटपणा बरी तुका तरणाटपणा दितलो तूं गावल्यार तूं जावचें ना तुका व्हड जायवचें ना तूं थकचो ना ಹತ್ತಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಯೌವನ ಬರಮಾಡುವ ಹತ್ತಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಯೌವನ ಬರಮಾಡುವ ಓಡಿದರು ನಡೆದರು ಬಳಲಿ ಹೋಗಲರೆ ಓಡಿದರು ನಡೆದರು ಬಳಲಿ ಹೋಗಲರೆ ಯೆಹೋವನ ಉಪಕಾರವ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯದಿರು ಯೆಹೋವನ ಉಪಕಾರವ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯದಿರು ನನ್ಮನವೇ
विसरला ಯೆಹೋವನ ಉಪಕಾರವ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯದಿರು. स्तुती करूया ಯೇಸುವಿನ ಉಪಕಾರವ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯದಿರು. ಯೇಸುವಿನ ಉಪಕಾರವ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯದಿರು. ಯೆಹೋವನ ಉಪಕಾರವ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯದಿರು. ಯೆಹೋವನ ಉಪಕಾರವ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯದಿರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 हालेलुया 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 संपूर्ण काळचा मनास मी स्तुती करूया कारण गेले उपकार पुढे असा करूया बाबा पुता पवित्र आत्म्याचे ज्ञानावर देणी वतल्या त्याचा उपकार आम्ही आज भावून स्तुती करूया त्याची पण स्तुती आम्ही करची काका मात्र मोठा स्तुती आमच्या काळचा स्तुती पावो हा संपूर्ण काळचा संपूर्ण मन त्याची स्तुती आम्ही करूया हालेलुया हर का होगळा स्तुती महिमा जेसो आराधना सुमिया जेसो मान तुला सुमिया जेसो हर्षित हमको सुमिया जेसो पंदन को सुमिया जेसो हालेलुया 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 ಯೆಹೋವನ ಉಪಕಾರವ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯದಿರು. ಯೆಹೋವನ ಉಪಕಾರವ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯದಿರು. आमकां समय समर्पण कर दिव्या गिडी भर दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया. हे जेजूचेर एक नदर आमी घालया. आमचें जिवीत समर्पण करनी, आमचें कुटुंब समर्पण करया, आमच्या भुरग्यां बाळांक आमच्या युवजनांक समर्पण करया. ह्या फिरगस कुटुंबाक सगळ्यांक समर्पण करया. हांगासर वतितल्या सूर्याजकांक फादर बेजिल्वास, फादर आयवन, फादर संतोष आनी तशेंच हांगाची धर्मीक भयणी सगळ्यांक समर्पण कर दिव्या. सगळ्यांक जेजूच्या पांयां तळा भेटोवन दिवन आमची सर्व समर्पण जेजूक मानता तसलें जावं दी. खंयच्याय रितीचें आमी पातकां आदारलें जाल्यार एक रिबोर बॉक्सांनी मागया. कित्याक आमी देवाचें उतर आयकूंक येता, पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागता. ह्या वेळार आमचें तें आसलें कितेंय खोटेपण जावं दी, पातक जावं दी, ह्या खंयच्याय रितीचे बेजार आयकत आसल्यार सगळीं जेजूच्या पांयां तळा भेटोवन दिया. जेजू कडेन मागया, जेजू म्हाका बक्षी जेजू, म्हज्या कुटुंबाच्या सौर सान्यांक तो बक्षी जेजू. हांवें केल्ली आमच्या कुटुंबाच्या सौर सान्यांनी केल्ली सगळीं पातकां जेजू तुज्या मुखार हांव दवरतां. जेजू आमकां बक्षी, तुज्या अमलीक रक्तांनी ह्या वेळार आमकां धुवन नितळ कर, पवित्र कर आनी तुजो पवित्र आत्मा आमचे वयर पाठय. तुजो पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा, ते पवित्र आत्म्याक आमच्या थंय सागय आनी परत आमी पवित्र आत्म्यान अभिशेक जावं, पवित्र आत्म्यान भरोवन तुजें उतार आमी आयकूंक जाय. कृपा आदार तूं आमकां दी जेजू म्हणून मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. Jesus, thank you, Lord. Praise the Lord, glorify and mighty God. Hallelujah, 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 hallelujah. सगळे बंदरे तुटून पडून यावळा दैविक सतत वाढायचे यावळा तुझं पवित्र आत्मा देवणे हर एकल्याचे तुझ्या उतार काळजान जगून कृपा दीजे होतील तसंच कृपा दीजे. हालेलुया हालेलुया मनिया रंग बस समया हालेलुया 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 हालेलुया. राजाच्या कृपेधरी देवान येत मोगासरी सर्गीच्या राजाच्या कृपेधरी देवान येत मोगासरी सताचा आत्म्या सतआकाशी नीतीच्या सूर्या उस्वाड पांगय सदाच्या आत्म्या सतआकाशी नीतीच्या सूर्या उस्वाड पांगय सर्गीच्या राजाच्या कृपेसरी देवान बेगिस्तो मोगासरी सर्गीच्या राजाच्या कृपेसरी देवान बेगिस्तो मोगासरी तर दिवच्या आत्म्या बेमोजे धावडा घुसमोच्या आत्म्या कदमोची निवडा जय दिवच्या आत्म्या बेमोजे धावडा बुजवच्या आत्म्या
म्हजी निवराय माझी निवराय सर्गीच्या राजाच्या कृपेसरी देवणीये बेगिस्तो मोगासरी सर्गीच्या राजाच्या कृपेसरी देवणीये बेगिस्तो मोगासरी देवाचे रूप झाल्या दैविक आत्म्या सर्गीच्या राजाची वाट मागा दाखय देवाचे रूप देवाचे रूप झाल्या दैविक आत्म्या सर्गीच्या राजाची वाट मागा दाखय वाट मागा दाखय सर्गीच्या राजाच्या कृपेसरी देवणीये बेगिस्तो मोगासरी सर्गीच्या राजाच्या कृपेसरी देवणीये बेगिस्तो मोगासरी हालेलू हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलू हालेलुया 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 देवाचे उतार ऐकून त्याचं पवित्र आत्म्याची सावळी आमच्या पडत पडो कशा मरयेचे देवाचे उतार येत असताना ती सोडवून दरागत करपी संभवली तसं देवाचे उतार आज आमचेर येत असताना आमचे थंय देवाची सखत देवण येतली देवाच्या उतराक कान दिवंक आमकां समी तयार करया सरेस्पर तुमचे सगळें असो मातया प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभार्था महिमा तुका येसुम्या उपरांत जेजू दोनीर सोडलो ताचे शिशी ताच्या संगाताक गेले अशें आसता सरोवरांत एकाच सणे एक व्हड वादळ उठलें दोनी वयर सयत ल्हारां मारूंक लागलीं पूण जेजू न्हीद काडटालो तो व्हडा शिस ताचे अशी वचून ताका जागोवन म्हणाले सोम्या आमकां बाचाव कर आमी बुडटा जेजू तांकां म्हणालो तुमी इतले भिजूड कित्याक कितलो उणो बाबार तुमचो आनी उठोन वाऱ्याक आनी ल्हारांक ताणें फरमायलें आनी सक्कट शांत जालें हे पळयल्ले मनीस वैजमी जावं म्हणूंक लागले कसलो मनीस हो वाऱ्या आनी दर्यो लेगून ताचे उतार आयकातात जेजू क्रिस्ताचे शुभार्था मान तुका क्रिस्ता बशया मगाच्या भावा भयणीनो हांव न्हू कितें वरास ये खंयचें वरास कळ्ळें जुबल्यावाचें वरास आनी ह्या जुबल्या वर्साक आमकां कितें संदेश बोरवोशाची यात्रिकां जावया म्हणून आसल्यार परच्या दिसा युकेस्तीक आमकां संदेश आसलो बोरवोसो आमकां येवकाय पुरशा संदेश आलो पर वत्तू जुबल्या वर्सा संदेश न्ही जावन बोरवोसो आमकां केदीस निराशी करिना बोरवोसो आमकां निराशी करिना देखून आमकां दिल्ली उतरां आसात सांपावलो रोमाकारान बरयल्ल्या पत्रांत हांव स्वर 5:3 वळतोण तितलेंच न्हय आमच्या कश्ट अणवारांत आमी संतोश पावता कितें पावता काल्यांत कश्ट अणवारांत पळया कित्याक कश्ट अणवारां सोस्तीकायेक वाट करतात
कष्टांवारा सोसणी काय आमचे तिरासां पारकूंक पावता. सोसणी काय आमचे तिरासान पारकूंक पावता आनी तिरासान आमच्या बरोवश्याचे मोड जावंक पावता. तिरासान आमच्या बरोवश्याचे मोड जावंक पावता म्हूण आमी जाणाव असलो बरोवसो आमकां निराशी करिना. म्हणया परत म्हणया कित्याक आपलें देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्रात्म्या मुखांत्र देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी धराळ ओतला. त्या मोगान तुमकां आसतना आपयलां. त्या मोगान आज तुमी हांगासर मागोवंक आयल्यात. आयच्या दिसा आमी हांगासर तसो मोग नियाळन आमी इल्लो वेळ आमी हांगासर इल्लो नियाळ करून प्रयत्न करया. मोगाच्या भाव भयणीनो, मस्त प्रकृतीक आणवारां करतात. थोडी बोरवेलांत पडटात. हांगासर वायनाडांत बोरवतो कोसळ्ळो आनी पोंदा पडली. कितलीं जाणां मोरान पावलीं. पळया कसली प्रकृतीक आणवारां घडटात. चिली देशांत सादोमण रातांत एक व्हडलें आणवार घडलें. थंयसर तांबे काडचे गाणी आशिल्ले. तांबे काडचे ते मायन्स मस्तू कोण सदां 3000 फीट पोंदा. आनी थंयसर सदां एक अर्द्यार म्हणले बरी एक दीस एकच बोटी वयता कोसळून पडलें. अर्द्यार तावन कोसळ्ळें आनी गाडी म्हणटा कालेशे बोरवेला बरी न्ही. भितर विस्तार आसता. कोणू कोण वयर साकसूचें. तांकां भितर थंयसर इल्लें वारें आनी तांकां उजवाडा मांडावळ आनी इल्लें कानाक मांडावळ पुरो आसता भितर. थोड्या दिसांक चड दिसांक न्ही. ते वयर येतात सकयल वेतात. कोसळून पडले म्हणटाना मोत्त मोर जाण भितर. ते मोरान कुडले मोराना कित्याक मांड्यार पडना तांच्या भितर आहात. ताचे उपरांत कितें करतले. सुमार थंयसर ते कश्टातात सुमार 64 दिसांनी तांकां वयर हाडले. 64 दिसांनी 64 दिसां कशे ते भितर जियेले. ते व्हडले सवाल पळया. सुमार एक 15-16 दिसां ताणा वयर तावणू एक बोर काडली. तांकां भायर कनेक्शनूच ना. वयताना बोर काडली. बोर काडून इतले सोयींचे बोर भितर तो एकच पोटी तांकां वयर तावन उजवाड दिसलो. आनी ते म्हणाले वयल्यांक गोत्त आसा आमी भितर आसा म्हणून. आनी सगळे बरोवश्यान भरले. आनी वयता तांणी मांडावळकर मागीर हांगा सर्वांक बचाव केले. 64 दीस भितर ते कशे जियेले. बरोवश्यान मात्र काल्यान बरोवश्या मात्र जियेले. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. अर्गान जेसू वगळाप जेसू. पळय वो बरोवसो आमकां वो बरोवसो जेजून हाडला. आमी मनशाक सगळें पातकान तेजे निराशी जावन आसतना सुमार 2000 वर्सां 2025 वर्सां आदीं देवान मूर येतय तेजो पवित्रात्म्या मुखांत्र ते सोडून दारकुशीन जल्मालो. गर्भी सोमवलो. एकच फावटी बरोवसो उदेलो. काळोखांत थंयसर परजळ आयलो. आज आमकां वत्त परजळ आमकां आज येते आसा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. पण ह्या हेब्रेवांक बरयल्ले आवास्वार 19 वळ हो बरोवसो आमच्या जिवीत असो तीर आनी सुरक्षीत नांगर. नांगर म्हळ्यार शिप्पां रावंक एक अशें एक कोक्के सकयल घालतात पळया ते कोक्के ताका लांगारूय म्हणटात. थंयसर ते व्हडलें झाड आसता ते गुंड वचून त्या उबरांत वचून रमोवन रावता. शिप्प तेजा मुखार वचना. तशें लांगा थीर रावयता आमकां. तीर रावयता. आनी अशें आमी बरोवसो आमकां ते लांगर तो नांगर वस्तू बरोवसो पडद्या फाटल्यान आसलेल्या पवित्रांत प्रवेश जाता.
आमकां पवित्रांत प्रवेश जाला तो बरवसो पूण बरवसो आमचो वाडाना आमी घडयेन निराशी जाता घडयेन निराशी जाता घडयेन बेजारायन भरता घडयेन कांगाल जाता घडयेन आमी देदेस्पार जाता आपोस्तल पळय आतां वांजेलांत वचलें थंयसर कित्याक तुमी इतले बिजोड म्हण जेजू विचारता तांकां कित्याक इतले बिजोड एक थंयसर जेजू आसा थंयसर बिजोड कित्याक तो ओगेत न्हिदला जेजू तो ओगेत न्हिदला गे हे बिजोड घाल्याक ते आदरून उठयतात ताका हळे पळय आनी ते सगळे गाडी बिडी जाल्यात सगळो घामान बुडल्यात सगळे ते दोळ्यांचे तोंडाचे पळयतना जिवाच्या आशा तांणी सोडल्या पूण जेजू म्हणटा कित्याक तुमी इतले बिजोड आनी ताका वाऱ्या वादळाक फरमायलें वाऱ्या वादळाक सर कश्टांक सर पिडे शिडेक सर्व संगतेक थंयसर एक आज्ञा दिवन रावोवची सकत आसता तो मात आनी ताणें एकत घडये ते थांबयलें रावयलें तेन्ना ते अजाप जालें कोण वो जायत म्हणून कोण जायत तांकां गुत्तू न्हय ते सांगतात आसात सांगतात ते आयकतात सांगतात ते जेवतात आमची गजाल इतलीच आमी मिसा घेता मिसा गाजर जाता येवकायस्त घेता आनी वांजेल वाचता आनी कितें सांगतात आसा जेजू म्हज्या काळजांत जेजू म्हज्या सांगाता आसा आनी पुरा म्हणटा आनी बिजोड जाता त्या आपोस्तलां आनी पास्ट आमी हें म्हणून तहली स्थिती जेजू आज विचारता आमकां कित्याक बिजोड तुमी देखून बरवसो मनशाक अदीक गरजेचो बरवसो ना जाल्यार एक घडी पर्यंत जियोंक आमी सकना बरवसो जिणेंतल्या अंधकाराच्या घडीत आनी उजवाड दिता आमकां काळोखांत उजवाड दिता जिविताय उसा म्हणल्यार आनी आमकां सांबाळून व्हरता बरवसो ना तर सलवाता बुडता निराशी जाता पेदूर पळय उदकाचें चलतना मात जेवा स्वाद तंबातू एकच पडताणी थंयसर गुंडाय पळयली उदकाचेर हांव कित्याक वयर बुडलो बरवसो आमी थंयसर पोंदा पळोवंक न्ही बरवसो वयर पळोवंक जेजू आलो थंयसर उदका सोडून येतालो ताका पळोवन चलचें सोड न्हू ताणें सगळें पोंदा पळयलें गुंडाय आमची अजाज न्हय बरापर्यंत आमी पळोवचें कश्ट मात्र सांगत आसले जेजूक पळयना सांगतल्या सोम्याक पळयना आमी काळजांतल्या सोम्याक आमी पळयना आमच्या बंदोनी आसले जेजूक आमी वळखना आनी बरवसो आमी सांगता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आर्गां जेजू फोगळाप जेजू महिमा जेजू हालेलुया बरवसो ना तर सलवाता बुडता निराशी जाता पळयत पुस्तकांत बरवसो देवाच्या भासाण्यांचेर राखून रावचें देवाच्या भासाण्यांचेर राखून रावचें पळया चिमयाव अण्ण ती राखून रावल्लीं बरवश्यान कितलीं वर्सां 80 वर्सां वयर राखून रावल्यान सोम्या पळयल्या शिवाय आमी मरचे ना म्हणून आनी तांकां भाग मेळ्ळें गी ना सोम्या पळोवचें भाग मेळ्ळें गी ना हां बरवसो म्हळ्यार तशें आमी राखून रावचें पळया बरवसो कार्याळ तो प्यास शिव न्हय बरवसो केन्ना एक्टीव उगीत न्हिदोन पडून आसचें न्ही एक्टीव केदाळे बसून रावना बदलावण पयलीं जावं दी म्हणून रावना पयलीं बदलावण मागीर हांव पळयतां तो बरो जावन मागीर हांव बरो जाता तो हुशार जाता पळय मागीर हांव हुशार जाता पळोवन रावचें आमी तो बरवसो न्ही तो बरवसो न्ही पळया पूण भावार्थान फुडें पळयल्यार भासावणी पाळच्या देवात आमी भावार्थ दवरल्यार खंडिसां बरवसो कित्याक रोमाकार पळयलें पत्र आवासोर 8:24 वाक्या आनी 25 वाक्या कित्याक ह्या बरवस्या उदेशी आमकां तारण मेळ्ळां जर आमी बरवसां तो आमच्या दोळ्यां मुखार दिसता दोळ्यान दिसनासल्या वस्तूंचेर बरवसो दवरता त्या दाळा सोंसणीकायेन ताची वाट पळोवन आसता दोळ्यांक दिसना जाल्यार बरवसो दवरल्या वेळार सोंसणीकायेन ताची वाट आमी पळयता पळया आमी देखूंक ना तुका केदाळा रे म्हणटा पळया तुका देखूंक ना केदाळा रे साक्रामेंतांनी मात पळोवचें गुर्तांनी मात पळोवचें आमी पातयेता तुजे तीर बरवसता आमी गायता न्ही
खंडीत जावन आमी ही पातयेनी आमची आमी फुडें सरता आमी त्या बरोवश्यान. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. बरोवसो आमकां खंडीत जावन एक नांगर द्रड, बरोवचो थीर भद्र. तूं सोम्या बरवसो, तूं सोम्या रक्षक तो जिने पयना सै दिवसो. गायता पुरो कोत्ता आमकां जिने दीस पडटा जिवितांत मात पुस्क दीस पडटा जिवितांत मात कश्ट येयले कुडले धांवल्या थंय खंय हांगा खंय थंय खंय हांगा खंय. कितली फितीसपणां, कितले कडेन धांवतात, कितले कडेन आसात. थोड्याच्या आंगार कितले नडे आसात, थोड्याच्या गळ्यांत घाले उमकळटा. आनी कितें काल करनी सगळो दीस जिणी अशीच पडायता मातशें. तांचो सुटका जोडूंक म्हणना. तुलसुम्या बरोवसो, तुलसुम्या भद्र आसरो म्हणलें एक आमी घट्ट एक निर्धार करूंक आमी तयार ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. भरोश्याची बुन्याद खंयची? भरोश्याची बुन्याद, भरोश्याची बुन्याद देवूच. कोण? देवूच. ताच्या उतरांचे, ताचे उतर, ताच्यो बसावण्यो, ताची बदलनातलें लक्षण, त्या भरोश्याचे न्हीज जावन बुन्याद. देवाचें पाती येता वय जाल्यार हे भरोश्या बुन्याद आसाच. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देवाच्यो बसावण्यो केदाराय सत पळया, केदाराय सत. गांडान मृकांत ग्रंथांत अवस्वर 23 19 आमकां सांगतात. गांडान ग्रंथांत 23 19 फोट मारूंक देव कांय मनीस न्हय. फोट मारूंक देव कांय मनीस न्हय म्हणून बरयलां. म्हण आमी फोटो मारता म्हण देवाक कोत्ता न्ही गे. पळया, देव कांय मनीस न्हय. पळया, मोन बदलूंक तो मनशा सैमाचो न्हय. आमची मनशां चंचल माणसो न्हय, घडयेन बदलतात, घडयेन बदलतात. मोन बदलूंक तो मनशा सैमाचो न्हय. जें कितें तो सांगता तें तो करता, जें कितें तो बसयता तें तो पाळता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देव देखून देवाच्यो बसावण्यो सत, देवाच्यो बसावण्यो सत. सोडवणीची बसावणी जावन सस्नाक जिणी म्हणसर ताच्यो बसावण्यो तो पाळता. सोडवणीची बसावणी केदाळा पाळिली, थंयसर आदां पाताक आदारले कुडले, थंयसर देवान बसावणी दिली. तेका स्त्रिये मारिफात ते तोलो सोडवणदार तो मोस्ताचेंच तोलो. एक स्त्री येतली मोस्ताचेंच तेली, सरपाई मोस्ताचेंच तेली. त्या कडेन तो बसावण्यो पाळलो देव. तो ताच्या पुताक सोडवणदाराक जेजूक धाडटा म्हणसरी ताची बसावणी निरंतर पाळल्या. आनी आमी सर्गीय सुखा पावता म्हणसरी देवाचे बसावण्यो निरंतर पाळता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जेजूचें जिवानपण. सांत पेद्रूचें पयलें पत्र 1 अवस्वर 3 ओळ. पळया, आमच्या बरोवश्याचें संपूर्ण एक प्रूफ आमकां सांगता. सांत पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 1 ओळ अवस्वर 3 ओळ. आमकां कितें हरसिल्लो जावं देव, हरसिल्लो जावं देव आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्तचो बाप. ताणें आपले व्हड खाकुळतीन जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणा मारिफात आमकां एक जिव्या बरोवशाक नव्यान जनीत केल्यान. जेजूचे जिवानपणांत आमच्या जिवानपणा खात्री. जेजूचे जिवानपणांत आमच्या जिवानपणा खात्री. देखून आज हो बरोवसो आसा जाल्यार आमकां सोंसणीकाय बारीक गरज. सोम्या म्हाका बसोंक सोंसणीकाय गरज ना जाल्यार केन्नाय सोम्याचे अपुर्बा आशिर्वाद घेवंक, तो भावार्थ दृढ करूंक, ते सोडवून संपूर्ण घेवंक आमी सकाळना. बरोवसो निराशी करिना म्हणून जाणा जाल्यार ताचे मुखार आमी बसोवंक शकता. मुरये बरी दिसपट्ट्याची न्ही कशें बरोवश्यान जियोवचें. कश्टांच्या वेळार बरोवश्यान रावचें. कश्टांच्या वेळार पळय, हांवें रोमागेरां बरयलें पत्र अवस्वर 5 3 ते 5 ओळ हांवें वाचली ओडोल. बरोवसो आमकां निराशी करिना. ते घट्ट पातयेचय कश्टांत आमकां कितें येता? सुस्तीक येता. सुस्तीक आमकां थिरासान हाडटा.
कित्याक आमकां भरोसो हाडटा भरोशेन देवाचो मोग येता देवाच्या मोगा पवित्रात्म्यान भरता कितली देणी आमकां येतात पळया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. देखून रोमाकारा बयलें पत्र ಅವಸ್ವರ 8:38 ಓಡು ರೋಮನ್ಸ್ 8:38 बुवापूर्वाय वाक्य आमी आयकता पळया रोमाकारा ಅವಸ್ವರ 8:30 आणि 8 ಓಡು आमी आयकूया जाल्यार ह्या सर्वांती जाणें आमचो मोग केला ताचे मारिफात आमी संपूर्ण जैत जोडटा कित्याक इतले हांव खंडीत जाना मरण जावं जिवीत जावं देवदूत जावं सैमवर्ते सक्ते वा पदव्यो जावं आतांचो काळ जावं फुडलो काळ जावं अंतरळ जावं पाताळ जावं कोणीय जावं कितेंय जावं जेजू क्रिस्त आमच्या सुमयाते आमकां मेळलेल्या देवाच्या मोगात आमकां वेगळीं करूंक शकचें ना पळया कोणूच कितेंय मरण जावं देवदूत जावं वर्त्यो संगती जावं अंतराळ संगती जावं सकयल संगती जावं कोणूच आमकां देवाच्या मोगातान वेगळी करूंक शकना तो बरोबर आसा म्हाका कोणीच देवाच्या मोगातान वेगळो करूंक शकना कितेंय जावं ती वेगळें करूंक शकना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आमी आज भरोश्याचे साक्षी जायचंय नाल्यार भरोस आमचेर आसा आमकां सांगूंक जायना पळय संपदरी पत्रांत पयल्या पत्रांतच अवस्वर 3:15 ओळ तुमचे आसलेल्या भरोश्याचें कारण विचारतल्या हर एकल्याक जाप दिवंक तुमी तयार आसूंक जाय कसो तुमचो भरवोस इतल्या कश्टांत कशें तुमी सोंसतात हे कश्ट पळया अक्रिस्तांव येतात आमकां विचारतात कशें तुमी कश्ट सोंसतात तुमी हो ते पंडिताची वचूंक जायनाय हो ते मंत्रवादी वचूंक जायनाय आमी काय करता बाई सरल्या पण पळय सरपण पळय हे एक सांगलें हां सरपण हे सांगलें म्हणटा तशें पळया आमी आज तशें न्ही भरोश्याचें कारण विचारतले हर एकल्याक आमी जाप दिवंक तयार आसूंक जाय म्हणजे सोम्याच्या बळान हांव सोंसून रावलां जाप दिवंक तयार आसूं आमकां आमच्यो जापी कुठले आवडटा अंदा अडे पोंड सामा आपूंडा आं खंय गेलाचो बरोबर असो ताच्या बदलाक आमचो जेजू आसा म्हणजे जेजू वरवीं मा समान जाता जेजू सहसंगती साथ दिय जेजून म्हाका बळ दिलां ताच्या गाय मारिफात म्हजे कश्ट पळयता तें सांगूंक आमकां जायना त्या दाळमार भरवशाक आमी साक्ष दिता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया बरोबर साक्षो आमी केदीस आमी केदाळाय तयार आसूंक जाय बरोवसो आमचे जायचे भरोश्याचेर आमचें जिवीत लंगार घालूंक जाय नाजाल्यार जायना पळया त्या दाळा आमची बुकावळां परजळतात काळोखान मुखामळां परजळतात आमचे बुकावळ ते काळोखान परजळोवन सकाळ जाय पळया सोमेच्या कुरपेन हांव बोगसूंक शकता सोमेच्या कुरपेन हांव राजी जावंक शकता सोमेच्या कुरपेन सगळें बरेंपण हाडूंक शकता सोम्या कुरपेन सगळें बरें करूंक शकता हो बरोवसो ना तर जाल्यार आमी खंयच्याचे क्रिस्तांव आमी काल्या क्रिस्तांव आमी बरोवसो ना जाल्यार कितलो तेमकां खंयच्याचे क्रिस्तांव नांवा खातीर गी हेरांनी पळोवंक मात्र गी खरे क्रिस्तांव जायचे जाल्यार ह्या बरोवसेचे साक्षी आमी जायचे आमच्या बॉक्सांत आमच्या मोगान आमच्या माय मोगाच्या करण्यांनी आमच्या स्वस्तिकायेन आमच्या राज्येन एक मनान कुटुंबाच्या एकवटान हे भाग्यवंत वारस आमकां दिला आमी सोम्याक आमी खाण घेवन जुदासा बारी करूंक न्हय जुदासान सोम्या खाण गेले कितें केलें ताचे उपरांत तो गेलो आनी कालें केलें ताणें जेजूक विकून सुटलो ताणें तशेंच आमी करता भायर एक भितर एक आसूंक नजो खालत्या काळजान तयार आसूंक जाय पळया तो रात जाल्ली त्यात काळोखान परतून येता केदार आमी बोगसून तयार ना केदार राजी जावंक तयार ना केदार आमी बाय बागाची करण्यो करूंक तयार ना केदार एकामेकांक आदासूंक तयार ना केदार कश्ट सोसूंक तयार ना केदार मंत्राच्या फाटल्यान आमी धांवता आनी कितें करता खंय आसा आमचो बरोवसो देखून ह्या वर्सा दिला हो संदेश बरोवसो आमकां निराशी करिना देखून बरोवसो आनी मागणें सांगाता येता बरोवश्याक तेल मागण्याक तेल बरोवसो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून वीळ आपाचो ग्रंथ आमी काडया वीळ आपाचो ग्रंथ जेरवे प्रवासाचो ग्रंथ जाल्या उपरांत वीळ आपाचो ग्रंथ आसा थंय सांगली आसात उतरां आवस्वर 3:22 26 वळ म्हण सर पळया
लॅमेंटेशन 3:22-24. सर्वेस्परसो विश्वासी मोग केदीस संभाना ताच्या काकुळतेकी केदीस अंत ना हर सकाळी ती नवी खरेंच वर्तें तुजें विश्वासीपण म्हजो आत्मो म्हणटा सर्वेस्पर म्हजें दायज देखून ताचेर हांव दवरतां म्हजो विश्वास. हां पळया बारीचा पुरबाय उतरां सुरेश विश्वास मो केदीस संभाना संपाना ताची का कोळतो केदीस अंत ना अंत जायना हर सकाळी ती नवी हर एक सकाळी उठताना देवाची का कोळतो ताचो मोग फ्रेश आमकां मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. खरेंच वर्तें ताचें विश्वासीपण म्हजो आत्मो म्हणटा सुरेश म्हजें दायज म्हणया म्हजो आत्मो म्हणटा सुरेश म्हजें दायज म्हणया सर्वेस्पर म्हणटा म्हजो आत्मा जे म्हणजे सांगया आमी इतलेंच म्हजो आत्मो म्हणटा सुरेश म्हजें दायज म्हणया म्हजो आत्मा म्हणटा सर्वेस्पर म्हजें दायज पडटो न्हू. देखून ताचेर हांव दवरता म्हजो विश्वास म्हणया देखून ताचेर हांव दवरता म्हजो विश्वास. सुरेश पदवी दायज घेवन घेतल्या मात सुरेश पदवी दायज घेवन घेतल्या मात देखून ताचे बरेपणाचे पातयेवन आमी तीर रावया. देखून कश्टा वेळी आमी दंडळचे न्ही. सुरेश पडे बरेपण पातयेवन आमी तीर रावंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. आमच्या भरवश्याक आमी पळया भरवशो आमकां आमचे सोलवणी कितें कारण भरोसो ना जाल्यार सोलवणी बेजाराय खंत विराराय आनी बिजोड जावचें आनी कितें जाता. हाका कारणां कितें ह्या भिरांती कारणां कितें भावार्थ ना पातयेनी ना दुबाव भावार्थ ना पातयेन ना दुबाव. पळयात जाकोबाचें पत्र पयलो वचो सोयी वळ आमकां सांगता. पळया जाकोबाचें पत्र पयलो वचो सोयी वळ म्हणटा दुबाई मनीस कसो पूण कसलोसो दुबाव करिनासतना भावार्थान तो मागो कित्याक जो कोण दुबाव करता तो वाऱ्यान हालता धलता तसल्या दर्याच्या लारा बरी. दुबाव करतलो दर्याच्या लारां बरी दर्याच्या लारां बरी चट पडटा मागीर. तसल्या दोड्या मनाच्या आनी चंचलसालीच्या मनशान सोमयातावन आपणाक कांय मेळत म्हूण चिंतचें नाका. तसलें थोडे मोन घेवन आसल्यार सोमयेता कितेंच मेळटा म्हूण तुमी चिंतचें नाका कित्याक हो दुबाव आमकां आसूंक नजो. देखून सैतान दिसा तरी बरी येवेक विचारलें न्ही देवान तें सांगलां म्हूण समान गोत्ता की तुका आर यू शुअर हरये पटी ह्या उतरान बरें जायत गी म्हाका हे सकाळी म्हाका बरें जायत गी ह्या मागण्यान म्हाका बरें जायत गी. सैतान विचारचें आसता समान शुअर आसा गी पळय बेश्टें तें पातयेवन रावनाका तूं तेंत पातयेवन रावनाका इल्लें तें वचू थंय वच हें कर. अशेंत आमी धांवल्या आनी आमकां होगडावन घेतला आमी आज ह्या स्थितीर पावल्या. देखून बरोसो घट करचो कसो पयलें देवाचे उतार आमी वाची जाय नियाळी जाय. देवाचे उतरां त्यात सैतानाक आमी मारी जाय त्यात निरासपणां मारी जाय त्यात बेजाराक आमी मारी जाय. सैतान आमकां हाडचें तेंत निरासपण बेजाराय खंत सगळो दीस यंत हाडचें सैतानान. देखून आमी ते मारी जाल्यार देवाच्या उतरानंत मारी जाय. देखून देवाचे उतार आमी वाचूंक शिका जाय नाजाल्यार जायना. न्हंय देगेर आयिल्ल्या त्या रुखा बरी खंय केदाळे पांचवो देवाचे उतरार वाचतलो देवाच्या उतराचेर जियेतलो सदांच सदां ही जिणी पांचवीत आसता. प्रेज द लॉर्ड. दुसरें मागणें खालती माणगाल देवाची खुशी स्विकार करून तयार आसता मागचो मनीस. आपणाची खुशी न्ही भुरग्यान केल्ले बरी आपले सुमे विचारान तशें म्हणटा. पळया देखून आमी बारीचे तयार आसा जाय. तिसरो पवित्र आत्मो भरोशान वाडोवंक हांवें सांगलें देवाचे उतार इल्ले म्हण वाचीचे सदां मागणें पर्सनल प्रेयर एकल्यान ती येवन सोम्या लागीं मागोवंक इल्लो वेळ करी जाय. दिसपडते मागणें तेरसाचें मागणें पुरो आसा जाय. पवित्र आत्म्या लागीं मागा जाय. पवित्र आत्मा मागोवंक शिकयता. पवित्र आत्मा देवाची खुशी करूंक शिकयता. पवित्र आत्मा धैर्यान भरता समाधानान भरता सक्तीन भरता. सो ती येवकारिस्त येवकारिस्ती पुरुश हांगा येयल्ल्यान आयकलां जावं पुरो कशें फादर पेद्रो आरुपे हे चिंतून म्हाजी वडील तो नॉईस मास्टर जावन जापानांत काम करतना थंय नागासाई हिरोशिमाचेर थंय सत्या धाडा
मित्र राष्ट्रांनी आणू बॉम्ब घालो आणि 80,000 लोकांनी सर एकाच घडये मेलो लोक आणि लाखांनी थंयसर मनीस थंयसर घायलो हे नवी सांकान घेवन पाद्र्या वेतालो एक चली दिसली तांकां मातयेन बुडुरली हे तोंड तांणी तिके पुसलें आनी ताका इल्लेशें थंयसर इल्लें उदकांनी दिलें आनी तिका इल्लें वकात सारयता म्हणटा गायांक ती म्हणा लागली तुमी वकात मात हाडला की कुमगारी हाडला पाद्र्यापाड कुमगार येयलो कुमगार हाडला तर कुमगार म्हाका पयलें दी म्हणा लागली ती कुमगार म्हाका पयलें दी आनी तिका कुमगार ताणें दिलो आनी 15 मिनटां मात्र वांचली आनी तो पाद्र्या म्हणटा ती 15 मिनटां तिचे मुखामण इतलें पर्स जळ्ळें हांवें येदोळ कोणाचें तितलें मुखामण पर्स जळ्ळें पळोव म्हणा त्या भरवशान ती भरली प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड त्या ती येवकरिस्तान मादर तेरेजान तिची कामां करची आली हर एक दिसा येवकरिस्तान मुखार बसून घंट्याक लागून बसून ती बरी कामां करूंक भायर सरताली तिणें गोंयांत उक्तें करतना थंयसर तें कितें जालें थंयसर ती पावली लेट काळोख जावन आयलो व्हडला पुरो जाला त्या दळा थंय पाद्र्यापान सिस्टांनी पुरा म्हळें न्हय गोंयांत उक्तें करूंक पयले तुमी नाया मादर पळय तूं आलो आनी हें आसा वॉशरूम आसा थंयसर वसा बाथरुमाक वसया आनी ताचे बरोबर इल्लें पाणी ताणें एक जागी जेवंक जाय की कालें ती पयले म्हणा लागली पयले आमी इगर्जेक या पयलेक मीस भेटया पयले कुमगार काणगे जाय नाजाल्यार हांवें गोंयांत उदघाटन करूंक जायना येवकरिस्ता शिवाय म्हज्या सिस्टरांक बोळना येवकरिस्ता शिवाय म्हाका बोळना आज आमचे बरोवशें जियेचें जाल्यार त्यात येवकरिस्तान बोळ दी जाय उबे रावया आमी उबे रावया तेंच बोळ आमी म्हाका जाय आज कितल्या जाणां धरले तें सांबाळ कितले आसात पळया ही हांव वाचून मुख दोनचें ना आमकां वेळ वेता पूण ती केदार पुरसो ते प्रमाणे आमी मागणी दवरतले हांगा दिल्ली सगळीं तें पुस्तक मागणी दवरतले सगळी मागणी त्या सुमयेच्या पांयां तळ आमी दवर आज ते वाचून म्हूण सांगचें नाका सुमयेच्या पांयां तळ आमी दवरली आतां आमी ब्रदर आनी हांव सांगता म्हणून तुमचे सांगात सगळीं मेळून थोडे आमी इराद्या पासून मागया आमी कित्याक बोरवोसो सांडून आज लोक कितलो नासते आसा जीवघात करते आसा पिडेन पडते आसा वखद आसल्यार बरो जायना थंयसर संतोष ना समाधान ना न्हीद ना खावची न्ही बियाण कंगाल जावन आसात आज तांचे पासून मागया सकट आमची मागणी आम्हाला भेटून दिया पते जावन पयल्या सुवातेर आमी मागया आमच्या पवित्र सभे खातीर पाप सभे खातीर सगळ्या आमच्या मंगळूर DSC खातीर आमच्या बिशप पीटर पाऊल साल्डन हांचे खातीर हांगा सेवा दितले याजका खातीर आमच्या विकाय बाबा खातीर विशेषतः मागया हांगा धर्मीक आसात जायती कॉंग्रिगेशन आसात त्या सगळ्या कॉंग्रिगेशनाक जेजूक समर्पण करून हात बांद देवाची काकूळ देवाची कृपा ह्या पवित्र सभेचेर देवण येवं दी पवित्र आत्मा तांचेर देवण येवं दी आनी व्हडा मापान प्रत्येक जावन आमची पवित्र सभा नव्या दिशेन चलोवन व्हरों दी म्हणून आमी मागया हालेलुया 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 सगळी भरवशान भरून दी सोम्या नव्या जीवन भरून दी सोम्या हालेलुया 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 आमी मागया आमच्या सगळ्या राष्ट्रांनी समाधान ना झुजाची वातावरण आमी पळोवंक मेळटा झुजाची मोडां आमी पळयता आमी त्या वेळार मागया सगळ्या राष्ट्रां खातीर आमचे भारत राष्ट्रीय समाधानान जिवोवच्या खातीर हर एकल्यानी भारत राष्ट्राय समर्पण कर दिवया आनी दैवीक सकट राष्ट्रांचेर देवण येवं दी आनी सकट राज्य संधान जावन एकामेका माय मोगान एकवटान सगळीं राष्ट्रां जिवोवंक जायली कृपा आदार सरेस्पर देव ह्या जुबलेवाच्या वर्सा सगळ्या संवसाराचेर शांती समाधान राज करून दी म्हणून हात भरून आमी मागया हालेलुया 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 तुम्ही संसारात शांती हाडनाय शांती तू हाडनाय सोम्या आज हे कितें काळ झुजाची मोडां आनी सगळे झुजां लढायो सगळी राग हागे सगळे तुझ्या पवित्र अमल रक्तान ते काणसो बंद करसो सगळे आनी तुजो उजवाड पवित्र उजवाड देवं दी समाधान शांतीचो मोगाचो मैपाचो उजवाड देवं दी राज्य आनी एकपण उजवाड देवं दी आनी सगळे एका काळजांनी जावन ती स्तुती करूं सकनी सोम्या हालेलुया 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 आमी मागया सगळ्या आमच्या अधिकाऱ्यां खातीर राज्यकारणी फुडाऱ्यां खातीर तांणी एक निस्वार्थ जिणी जिवंक जायली करपा आदार कोणाचें ते लोन्स घेनासतना एक सगळ्यांचे न्हीद करून दिवंक जायली करपा आदार तांकां मेळोवन दी आनी खोटेपणाच्या त्या संगितान ताणें
भायर येवन बरेपण तांणी आदारून सगळे संवसाराचेर जेजूची कापल तांणी करपा मेळच्या खातीर ह्या सगळ्या राजकारणी फुडाऱ्यांक अधिकाऱ्यांक समर्पण कर दिवन पुलीस फौजेक समर्पण कर दिवन सगळी गव्हर्मेंट सर्वंट्सांक समर्पण कर दिवन मागया ह्या वेळार हालेलुया 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 हे रब बरे केले बरे तुले शंकर बरे कर बरे कर चीज थँक यू जीसस थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड थँक यू प्रेज यू ग्लोरी गॉड माइटी गॉड हालेलुया 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 हे रब बरे केले बरे भरोशान आमच्या सगळ्या नागरिकांना बरोबर काय तसे कार्यक्रम रुपये केला भाव करतो आम्ही मागया प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबा खातीर प्रत्येक जावन फिरगस कुटुंबा सगळं समर्पण कर दिवया तुमची कुटुंबा समर्पण कर दिया हर एका कुटुंबांनी शांती समाधान माय मग एकवट लाभय मागण्या सुस्पिरीत लाभय पवित्र पुस्तक समजुनी तांकां लाभय आनी सगळ्यांची जाणवाय तांकां दी म्हणून ह्या वेळार सर कुटुंबा खातीर मागया कुटुंबाची कितें समस्या आसा तुमच्या कुटुंबांनी प्रत्येक जाण ह्या वर कडेन फिरगेचेंत असल्या सगळ्या कुटुंबाक आनी तशेंच आमच्या कोण पुरा ऑनलायनीर आसात तांकां सगळ्या कुटुंबा खातीर आज आमी मागया देवाची कापल तांणी करपा तांच्या कुटुंबांनी देवण येवं दी तुमच्या कुटुंबांनी ती देवण येवं दी म्हणून पवित्र आत्म्याची मजत मागा सगळ्या कुटुंबाचेर देवाच्या आशीर्वाद आमी मागया हालेलुया 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 कुटुंबाला निराश पैसोनी वेगळा साथ पैसोनी आणि कुटुंबान एक कोट माया मो संतोष वाटून घेऊचे भुरग्या बाळांची देणी मध्ये दिसपडतो ग्रास तांकां जाते सर बरे पडते कुटुंबान लाभून दी आदर्श कुटुंबान आमकां सकोनी सोमिया हाय बाबा जाय ती कुटुंबा दी सोमिया आणि ते सर सस्ती काय घालते पण बळे पण मोग सदांच राज करून सोमिया आदर्श कुटुंबाची जाऊन बेसाव हर एका कुटुंबाचे गाल सोमिया जेजू हालेलुया 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 आज आमी मागया प्रत्येक जाण आमच्या युवजनां खातीर आनी भुरग्यां खातीर जायते आमकां संगती आमकां आयकूंक मेळटात ह्या वर्सा आनी मस्त युवजन पवित्र सभेंत पयस वेतात मागण्यांत पयस वेसात आनी आवय बापूय तांकां इल्लेशे प्रयत्न करिनात हाडूंक आज तुमी तुमच्या भुरग्यांक मागण्या काडूंक प्रयत्न करा युवजन आनी केदाळे मागण्याक आयल्यार तांचें जिवीत सफळ जाता तांचें जिवीत बरें जाता जायते युवजनांक वायट संवयांक वळख जाल्यात सेक्शुअल डिझायर्स आनी मोबायल एडिक्शन आनी पुरा ड्रग्स जाल्यार पुरा नाका जाल्यार संगतींक वळख जाल्यार सगळे युवजनां खातीर भुरग्यां खातीर मागया तुमच्या कुटुंबांनी असल्या सर भुरग्यांक ह्या भुरग्यांतल्या सर युथांक समर्पण कर दिवन भुरग्यांक समर्पण कर दिवन सगळ्यां खातीर आनी मुखल्या दिसांनी तांच्यो कितें एग्जाम्स आसात ते बरें करतानी शिकोवन तें बरोवंक जाय जाल्यार करपा आदार तांकां बरो फुडार मेळच्या खातीर बरी कामां मेळच्या खातीर हातमान सगळे युवजनां खातीर भुरग्यां खातीर आमी मागया हालेलुया 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 भुरग्यां खातीर आमी आर्गां भुरग्यां युवजनां आर्गां दिता सोमिया तांकां तूं राग सोमिया आमों संरक्षण तांकां दी सर वायट जाता वायट कोट्यांता वायट शिक्षा तांकां सुटका दी सोमिया वायट सोयेंदा सुटका दी सोमिया आमों त्या कोट्यांनी बोतो आनी पाप आनी तांकां सर वायटान सुटका दी पवित्र तांकां बोर गुण आनी बोर लक्षण बोर सोमिया आनी जायते सर बरेपण तांकां शिकप शिकोवन जाय बुद्ध काय जाणवाय गिन्यान बुद्ध काडे तांकां दी आनी बरें लक्षण बरें शिकून तांकां वाडोवन श्रेश्ठ वाडोवन समाज मुखले बरें वर्ते कामे ते जावंक चुकून ती बेस्ट आमच्या एकल्या भुरग्याची आणि युवाजांची गाल सोमिया ताणें आशिल्लीं कामां तांकां मेळोवन दी सोमिया दिसपाक गाल आशिल्लीं कामां मेळोवन दी बरो बेस सोडून तांकां सुकोवन दी सोमिया हर एक करीत बेसांव गाल सोमिया हालेलुया हालेलुया हाले बरोवचें तांकां बोर बरोवचें तांकां बोर सोमिया बरो तांकां बोर सोमिया हालेलुया 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 सगळ्या पिडेस्तां खातीर मागया तुमच्या कुटुंबांनी कोणी पिडेस्त जाल्यार तुमी आज हांगा मागण्याक आयल्यात वर ते उमेदीन आयल्यात तुमची कितें पिडाशेर आसल्यार जेजूच्या पांयान त्याला भेटोवन दिया जेजू कडेन मागा हांगा इंटेन्शनां सकट समर्पण प्रत्येक जावं कोणाय मागाय जाल्यार मुखार येया हांगासर मागया आमी कोणाय की तुमी तुमकां पिडेस्तां पासून मागा जाय तुमचे खातीर मागा जाय या हेर तुमच्या कुटुंबांतल्या पिडेस्तां पासून प्रत्येक जावं कोणाय मागोवंक जाय म्हणून आसा दया कर मुखार येवया हांगासर मुखार येवन मागया सुमेच्या लागीं रावन मागया तुमकां भलायकी जायचे या कुटुंबांत कोणाय भलायकी मागोवंक आसा तांचे पासून जाल्यार मागया आमी सोमियाच्या बुंतोनी आमी दिमी घाल मागया सोमियाच्या बुंतोनी दिमी घाल मागया तुका दिमी घाल तांकण जाल्यार तकेल थंय रावयेत दिमी घाल तांकल्यार वयर येवन दिमी घालया सोमियाच्या बुंतोनी येवया आमचे कश्ट आमच्या घरांत आसात मालकडी पिडेस्तां आसात विविध तरेन कश्टांची आसात तरावळ तरेन कश्टांची आसात कॅन्सर पिडेन आनी हेर कितें कातीचे पिडा जावन दी
काळजाची पिडा जाऊन दी लिव्हराची पिडा जाऊन दी न्हीद पडना मोतीची पिडा शिरांची पिडा घांटीची पिडा तरावळ पिढीनी कष्ट येतात चंचल मनाची असतात कितें करचें म्हण कळना दुबावांची येतात सगळीं आमी आज सगळें पासून मागया तरावळ तरांचे ज्यो कितें पिडा आसात वशे येतात संपूर्ण वचून दीत आतां कितें नवी वायरस येता म्हणटात खंयचेय वायरस आमकां लागना जावं बघा सुम्याची कुर्पा मात्र आमकां आसल्यार पुरो आज ह्या कुर्पेच्या पातयेर आज आमी मागया हालेलुया 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 सुम्यांचे सुद्दां ह्या संवसारांत आसतना पिडेस्ता कोणी अजून तूं पिडेस्ता कोण करीत आसा पिडेस्ता सद्या सुम्या खंयचा पावर त्या भरोसा करून आज वाट्या पातयेन भरोश्यान हांगाच आयल्या सुम्या आनी थंयसर तुवें मुखार रावणी मागता सुम्या बद्दाराचो मागता सुम्या हर एक काकोत गो सुम्या आज ते पळय पळय आमकां लागा तांचे शेणाय आमकां बाळा मागतना खंयच्या वायटार प्रभाव खंयच्या पिडेर प्रभाव खंयच्या वाशाचो प्रभाव खंयचे तांचे ते आसतात या तिकडे सगळे वायट पिडा शिडा बांदून हमटुकान पारवांच्या भुजांगान नाश करता सुम्या सक्कर तरान संपूर्ण तरान पळयता सुटका जावं तुजो स्पिरीट नव्यान येवन तांचेर भलायकेचो स्पिरीट येवं पळय तर सकत तांचेर माते केज बाय द्राक्ष मसर तांच्या शिरांनी रक्तनाळांनी हाडे संदांनी ताचे हरे जीव करनात पदवेदार खूण काही सकत वाळून ताका बळ भलायकी आशिर्वाद पळय ते देणे पळांती तुका स्तुती करून सकून दी सोम्या हालेलुया 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 रग सोम्या म्हाका जिवीत दिता तुझे रग सोम्या आत्म्यातान वागयता तुझे रग सोम्या पाताक धुवन ते काडटा नितळ निर्मळ म्हाका करता तुझे रग सोम्या म्हाका जिवीत दिता तुझे रग सोम्या आत्म्यातान वागयता तुझे रग सोम्या पाताक धुवन ते काडटा नितळ निर्मळ म्हाका करता अमोलित्य रग सोम्या म्हजे सार पवित्र तुझे रग सोम्या म्हजे शेणा अमोलित्य रग सोम्या म्हजे सार पवित्र तुझे रग सोम्या म्हजे शेणा सोडून दिता तुझे रग सोम्या नव्या जीवन भरता तुझे रग जिनी झुजान जैतला बैता म्हजे रक्षण सदांच करता तुझे रग सोम्या दुस्मान दिता तुझे रग सोम्या नव्या जीवन भरता तुझे रग सोम्या जिनी बैता म्हजे रक्षण सदांच करता अमोलित्या रक्ता तेलाय म्हाका सोमिया पवित्र तुझ्या रक्ता नितळ करता सोमिया Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया पाठी आमच्या जाग्याक आमी पाठी बसया आमी आतां सुम्याचो पवित्र आत्मो आज आमी मागया देवाचो पवित्र आत्मो आमकां बरोवश्यान वर्सो पवित्र आत्मो कशें सुरविल्ल्या आपोस्तलांक थंयसर कंगाल जाल्यार बरोवश्यान भरलें कशें एमोसाच्या त्या सिसांक येवकारिस्तांक थंयसर बरोवश्यान भरलें आज तोच पवित्र आत्मो येवकारिस्ता द्वारे आमच्या मुखार आमचे थंय
आमच्या काळजांनी आमच्या कुटुंबांनी आमच्या जिवितांत देवण येऊ दी म्हणून आता त्याच पवित्र आत्म्या उलो मारया आणि ताची सकत आमच्या थंय मागया हालेलुया हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया, तुम्ही बसले तो हालेलुया, पवित्र आत्मा आज आमचे ते आम्ही सदांच बावारताले बरोबर मोगान जिव आम्ही मोगाचे साक्षी जाऊ बरोबरचे साक्षी जाऊ त्या बावरते साक्षी जाऊ आणि पवित्र शक्ती आमकां बोल कसे ते प्रवाद कसे सुरविले आपोस्तलां कसे तुझ्या शिसांग कसे सहज शिसांग तुझे भरले ते पवित्र शक्तीन ते संता भक्तांनी भरले पवित्र शक्तीन आज ते पवित्र सकत देव येऊन ते हर एकल्याचे आमच्या माझ्या ऐकायला पाय नाक्षी मुसर त्यांच्या शिरासरांनी भरून पवित्र ते सकत अंडगा तू इतराच्या ध्यानाने फळांनी बोल तुझ्या साक्षी तांकां करून सकत समया भरवशाने भरून दे भरवशाने भरून भरवशा साक्षी जाऊन दे हालेलुया 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 त्यात येवकर आत्मरे प्रिय भावनात्मरे दुबारा बेघबारा नाम मध्यधली इळी दुबारा बेघबारा नाम मध्यधली. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सकाळ आमी दिंबी एरपडया जेजूचे आशिर्वाद आमी काणगेया हे फिरगूस कुटुंबाचेर हांगा सेवा दितले सौर याजकांक धार्मिकांचेर हांगा सौर कोणपुरा गवळी परिशदेन संघ संस्थांनी वावर करता तांचेर देवाचे दराड आशिर्वादां तुमच्या वावराचेर आनी प्रत्येक जावन तुमच्या हर एका कृशेचेर देवाचे दराळ आशिर्वादां पडोवन दी तुमच्या भुरग्यांचेर कोण पुरा तुमची बायल्या गांवांनी आसात तांचेरय देवाचे दराळ आशिर्वादां पडोवन दी म्हणून आमी मागया. प्रार्थुया येसुमिया जेजू क्रिस्ता ह्या विचित्र साक्रामेंताकार ह्या कश्टांचो उगडा आस तुवें आमकां सोडला तुवें सोडून फळ दास आमचे ते आमी बगी सारको तुज्या कुडीचे रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर आनी तुज्या विशेश तराच्या बरोवशान आमकां तुज्या बरोवच्या साक्षी आमकां आज कर जो जी ते राज करताय ससनाच्या ससना.